सगळ्यात पयलीं हांव अभिनंदन आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक करता, कित्याक लॉंग पेंडिंग इश्यू आसलो फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यांक जॉब्स ह्या तेंच्यांनी आपल्या टेन्युरान सक्सेसफुली कंप्लीट म्हणजे तांकां जॉब्स दिले. स्पीकर सर, माझे स्पेसिफीक पॉयंट टू पॉयंट 3 क्वेश्चन्स आसात. फर्स्ट थिंग जो म्हाका आन्सर जाय. स्पीकर सर, हांकां फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांक जॉब्स दिलेत, पूण आयज तेंची एज 50 to 55 आहा, म्हणजे सर्वींग टायम तेंचो गव्हर्मेंट एज अ सर्वंट कांयच म्हणल्यार 5 वर्सां 7 वर्सां किंवा 10 वर्सां आसा. सो हे जेन्ना 10 वर्सां सर्वीस करता तांकां कितें तरी सरकारान प्रोविजन केला पेन्शनाचे ऑर प्रमोशनाचे, कित्याक प्रमोशन आफ्टर 10 years 15 years जाता, पूण हे तांकां सर्वींग पिरियडूच 10 वर्सां मेळटा किंवा 7 वर्सां मेळटा. सो तांकां प्रमोशनाक स्कोपूच ना आनी ताका लागून ते प्रमोशनूय तेंचें जावं शकना. आनी प्रमोशन जाल्यार प्रमोशन एक पार्ट जालो, दुसरें पेन्शन तांकां मेळटलें की ना हे मातशें आमचे स्पीकर सर, बाबजी तारोलकर हांणी जो प्रश्न विचारला, टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर विच इज रजिस्टर्ड इज 438, इलिजिबल नाशिल्ली भितरली 40 आणि नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट इज 398. नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर द फ्रीडम फायटर्स हू हॅव स्पॉन्सर्ड द जॉब टिल डेट 373 आणि आता चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फायटर्स अवेटिंग एम्प्लॉयमेंट इज 25. स्पीकर सर, हो लॉंग पेंडिंग इश्यू. गोंय स्वतंत्र जावन आज 63 वर्सां पुराय जाली आणि 63 वर्साच्या कार्यकाळात हे फ्रीडम फायटर्सांचेर खरें म्हणजे अन्याय जाल्लो. म्हज्या सरकारात स्पीकर सर पयली फावटी 398 लोकांक जॉब दिलो, कारण फाटले फावटी केन्नाच अशा पद्दतीच्या फ्रीडम फायटर्स भुरग्यांक केन्नाच जॉब दिवंक नासले. पयले फावटी आमच्या सरकारात दखल घेतली आणि मॅक्झिमम जाणांक जे आहा पळय न्ही C आणि D कॅटेगरीचे जॉब जे डायरेक्ट स्पॉन्सर करता ते दिले. स्पीकर सर, तांकां फक्त 2% आसताले, पण आमी ठरयलें की एकदम हो कोटा जर सोंपोवपाक जाय आसत जाल्यार तेजी पर्सेंटेज थोडीशी वाडोवची पडटली. म्हणून मदीं आमी 10% घेवन सुद्दां म्हणजे मदीं इतक्यो इरेग्युलरिटीज आशिल्ल्यो. मदल्या पयलींच्या सरकारान तर हे पोस्ट भरूंकूच ना, तांकां फ्रीडम फायटराचे पडूनच वचूंक नासलें, म्हणजे तांकां पडून कांयच पडून वचूंक नासलें. पयलें म्हणजे कशें आहा, गोंय स्वतंत्र जालें तेज्या उपरांत बाबा फ्रीडम फायटरांचें डेडिकेशन ह्या गोंया खातीर आशिल्लें हें तांकां लक्षांत घेवपाक जाय आशिल्लें. स्पीकर सर, जवळपास हे गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत ही पयले फावटी अशा पद्दतीची स्कीम शॉर्टलिस्ट करून आता फक्त 25 जाण उरल्या. म्हाका खात्री आसा की आमी जे 10% म्हटल्यार ते 25 जाणांचो जर जालो आसत जाल्यार येता ते 19 डिसेंबर पर्यंत ह्याय 25 जाण तेय बी ते थोडे जाण एलिजिबल नाशिल्ले आणि ह्याय 25 जाणांक नोकऱ्यो ज्यो आहा पळय न्ही ह्या 19 डिसेंबर पर्यंत दिवन ही स्कीम आमी सोंपयतले. बट तांणी जो प्रश्न विचारला स्पीकर सर की ताजें म्हणणें आसा की जाला कितें, ताजें म्हणणें बरोबर आसा. हांकां नोकरी मेळ्ळ्या 51 वर्सांचेर, हांकां नोकरी मेळ्ळ्या 52 वर्सांचेर, तांकां नोकरी फक्त जी आसा पळय न्ही 8 वर्सांची नोकरी मेळटली. पण एक गजाल आसा, गव्हर्मेंट सर्वंट जॉयन जाल्या उपरांत ताका ज्यो फॅसिलिटीज सगळ्यो आसा त्यो सगळ्यो मेळटल्यो. तितून वेगळ्यो आनी कांय ना. म्हणजे तूं जें म्हणटा पळय न्ही ताका पेन्शन मेळटली, जो गव्हर्मेंट सर्वंटाक एक्चुअल मेळटा ती सगळी मेळटली. आतां ताका जी कमी सर्वीस मेळ्ळी पळय 52 वर्सांचेर जबाबदार, ताका जबाबदारी हे ओके. तांकां जर पयलीं दिल्लें न्हू रे जाल्यार ताच्या पेक्षा तांकां चड वेळ तरी सर्वीस मेळटली आसली. पयलीं तांच्यांनी कांयच करूंक ना म्हणून तांकां आतां कमी सर्वीस मेळ्ळी. त्या खातीर आमच्या कडल्यान जें कितें आसा ती सगळी मदत तांकां जाल्ली आसा. ह्याय 25 जाणांक हांव तुका विश्वासान सांगता, कारण तांच्या आमी क्वॉलिफिकेशन रिलॅक्स करून दिलां, एज रिलॅक्स करून दिलां. पयलीं तर म्हणजे कितें जाल्लें, हें लिस्ट थोडेशें आतां स्ट्रीमलायन केलां. पयलीं एका घरांतले 3 जाण फ्रीडम फायटरांचे 3 भुरगे जाल्यार तिगांयकूय दिल्ले, पण आतां जेका एकूय जॉब मेळोंक नासलो ताका सोदून काडून पयलीं दिला आनी उरलेल्याक जाल्यार मातसो राव बाबा दिता तुका, दिवना अशें म्हणूं ना. जे फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांनी 3 जाणांनी रजिस्टर केला जाल्यार 3 जाणांक दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान केलां. पूण म्हाका खात्री आसा स्पीकर सर, उरलेल्या तूं म्हणटा तशें तांचे जे बेनिफिट्स आसा ते तांकां मेळटले. स्पीकर सर, म्हजो दुसरो प्रश्न, हे फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांक जॉब दिल्यात तांकां आतां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगल्या प्रमाणे 7 वर्सां 10 वर्सां इतलो सर्वींग टायम मेळटा, पूण आफ्टर दॅट तेच्या उपरांत तेंची भुरगीं आहात, सरकारान कितें प्रोविजन केला तेंच्या भुरग्यांक खंय तरी रिकमेंड म्हणजे कन्सिडर करचें, कित्याक तांकां तुमी 10 वर्सां दितात बरोबर आहा, तांकां इतल्या वर्सां हेंच्यांनी काय करूंक ना. हांवूय मानता कोणीच करूंक ना, तुवेंनूच केला आनी आयज सगळो फोकस तुजेर आहा. ते सगळे फॅमिलीज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन फ्रीडम फायटराची भुरगीं जी जॉबाक लागल्यात ते म्हाका प्रश्न करतात, आतां आमचो CM फुडें तेंच्या भुरग्यांकूय कन्सिडर करतलो वा ना, हो प्रश्न सेकंड म्हाजो. स्पीकर सर, ही स्कीम जी असली ती चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर हांच्याच भुरग्यांक नोकरी दिवपाची असली. तो म्हाका दिसता तेणी सारकी वाचूंक ना ती ओके. त्या खातीर भुरग्यांच्या भुरग्यांक नो, नॉट फॉर द ग्रँड. भुरग्यांच्या भुरग्यांक करपाची अशी इच्छा आहा तेंची. भुरग्यांची भुरगीं न्हू, भुरग्यांक ग्रँड चिल्ड्रन्स
स्पीकर सर, ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द फ्रीडम फायटर्स, आम्ही त्यांचो आदर करता आणि तांच्या भुरग्यांक दिवपाची किंवा त्यांची सगळ्यांची पेन्शन दिवपाचें काम आमच्या सरकारान सदांच केला. भुरग्यांक जॉब हे जे आसा पळय ती दिवपाची स्कीम ही देशात खंयसरूच ना. ओके स्पीकर सर, माझा तिसरो प्रश्न. आता क्वालिफिकेशन वायज जॉब दिल्या, रिलॅक्सेशन दिले, पण म्हाका एनेक्शर बीन हांगासर तुमी दिल्यात जो 10वी पास ना, 7वी 8वी तेका कितें प्रोविजन केला? कित्याक हांगासर अजून पर्यंत तुमी कोणाक जॉब दिवंक ना आनी म्हाका दिसता भरपूर खुबशे भुरगे आहात फ्रीडम फायटराचे जे SSC पास ना, त्या कॅटेगरीक कितें तरी प्रोविजन सरकारान केला वा ना? स्पीकर सर, फाटल्या 2 वर्साच्या पयलीं हांवें तांकां सांगलेलें की फ्रीडम फायटराच्या म्हणजे तेंच्यांनी स्पीकर सर आमचे सरकाराचे सगळी 12 वाजयली, तितूर हांव वचना. ते थोडे जाण 12 वाजून हे गेल्ले आमचे ओके आझाद मैदानाचेर तितरी बिडी उखलून गेल्ले ते तितूर हांव वचना. स्पीकर सर, तांकां आमी तेन्नाय ऑफर दिल्ली की तुमी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान पयलीं जॉयन जाय, जे तितक्या म्हणसर कितें तरी सॅलरी तुमकां सुरू जातली. हो पयलो हे आशिल्लो प्रपोजल तांकां. बट तांकां क्वॉलिफिकेशन ना. म्हणजे आतां जाला कितें सरकारात जर पिवन जातलो जाल्यार मिनिमम टू मिनिमम 10th पास जावपाक जाय. बट आमी आतां कितें जाला पिवनाच्यो नोकऱ्यो तश्यो कमी मेळपाक लागल्या म्हणून आतां तांकां काय आमी LDC करूंक शकना. बट 10वी फेल आसा तांकां सुद्दां पिवन म्हणून कन्सिडर करून पिवनाच्या क्वॉलिफिकेशनचे जॉब जे आहा पळय तांकां दिल्या बाय रिलॅक्सिंग. तांकां आमी तरी म्हटलां दिसता म्हणजे तांकां आतां आनी 5 म्हणून तांची 7 आनी 8 वर्सां उरल्या. तांकां 8 वर्सां पिवन म्हणून नोकरी दिवप आनी तेंच्यांनी रिटायरमेंटाक वता. बट आमी तांकां रिलॅक्स क्वॉलिफिकेशन रिलॅक्स करून जॉब दिले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.